आशेता सौम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता ही सौम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांत जियोंक आशेता सौम्या हांव तुज्या येण्या लालयता ही सौम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून घरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता प्रणाम तुका आमच्या सोडवून घरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता मुझ्या अस्कत कायेन बळगोवन तूं जाता मोच्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयता ही सौम्या ये तूं म्हाका साय मोच्या अस्कत कायेन बळगोवन तूं जाता मोच्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयता ही सौम्या ये तूं म्हाका साय आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून घरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून घरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता बापान म्हजी चडशी वडल्या करीत कोणूच म्हजी चडशी येवंक सकसना आज आमकां सौम्यान ताची चडशी वडलां आमचे बार आमचे कश्ट आमची कंत बेजाराय घेवन ताचे चडशी आयल्या देखून आमची पिडा शिड्या वेळार तो आमकां पावता आमच्या कश्टा नश्टान तो आजार आसा पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदरा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका
म्हाका तूं पावता कस्ता नसता वेळार आधार तूं जाता म्हजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकूळ घरा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका लिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका लिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवोंगारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सडवंधारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पित कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पित Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 मुखामस्यान करतां नमस्कार प्रणिपात करता Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Sarigam Padkar Dantka Naman Mahima Vaibhav Putri Ka Snyar Gantka Jisu Nay Chir Ka Jisu Sri Stutra Muntane Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. कीर्तन 107 हालेलुया सरूच पराकर गांधिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळटा कीर्तन 9 वाक्य 9 म्हणटा कित्याक सरूच परा तुका सोदतल्यांक तूं सांडून घालिनाय कित्याक सरूच परा तुका सोदतल्यांक तूं सांडून घालिनाय आज सोमयाक सोदून आमी हांगा आयल्या आज देवाचें उतर आमकां पयल्या वाचपान म्हणटा ही गडी बोर हांवें तुका सांडली पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता क्रोधान बरोवन हे गडी बोर हांवें म्हजें मुखामोळ तुजें तावन लिपयलें पूण सासनीक मोगान हांवें तुजी दया केली सासनीक मोगान हांवें तुजी दया केली वय जेजू हांवें तुका जायते पटी सोडलां पूण तुवें म्हाका सांडूनाय कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सांडून घालिनाय हांव जायते पटी तुजे तावन पयस गेला पूण तूं म्हजे तावन पयस वचोवनाय जेजू आज थोडो वेळ तुजे मुखार बसून तुजें आराधन करचें भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां तुवेंच म्हणाय सगळ्या तुज्या सक्तीन सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या स्पिरितान सरस परा देवाची स्तुती कर देखून वो थोडो वेळ
म्हजें सगळें मन, म्हजें सगळें काळीज, म्हजो सगळो आत्मो, म्हजी सगळी सकत सोम्या तुजी स्तुती करूंक हांव वापरता. जावं तुका अर्गा, जावं तुका महिमा. देवाचे उतार म्हणटा आमकां, पर्वत आपलें स्नान सोडून वेतीत, दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो विश्वासी मोग केदींच सांडचो ना. आज पळयल्ले दोंगर फाल्यां नांत, आज पळयले पर्वत फाल्यां ते दिसनात, पूण देवाचो मोग केदींच हालना, देवाचो मोग केदींच सरना. तसल्या मोगा दर्या सरशी आमी येयल्या. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 5:12 म्हणटा, मनशाक, नित्यवंत मनशाक सर्वस्परा तूं आशिर्वाद दिताय. तुजे कृपेन तांकां वेडो घालताय, तुजे कृपेन तांकां वेडो घालताय. आज देवाची कृपा आमकां वेडो घालूंक. दैत्य आमकां संवसारी राटवळी आसात, आमच्या कुटुंबाचे समस्या आसात, आमचे वैयक्तीक पिडाशिडा आसा, आमचे एकसुरपण बेजारा हें सगळें आसा, तरी सोम्या मुखार आमी बसच्या. God is greater than our problems. आमच्या समस्येचे की, आमच्या टेन्शनाचे की आमचो देव व्हडलो. देखून आमच्या हर एक झुजांच्या की आमचो देव व्हडलो, हांव तुजे पक्षेन झुजतलो. देखून तो देव म्हजे बराबर आसा, म्हजे सांगाता आसा. देखून सोम्याक काळजांत हांव स्तुती करुया. थोडी गितां आमी गावून सोम्याक हरशिया. तुमचें तोंड उगडा आनी तें हांव भरतलो म्हणटा सर्वेस्पर. Open your mouth and I will fill it. So let us open our mouth to praise Him. सोम्याक स्तुती करूंक आमची काळजां, आमची तोंडां आमी उगडया आनी गावया गीत. जेजू मोगाळा आराधान तुका, तुमच्या बुकांत 24 पेज नंबर. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सडवंदारा आराधन तुका. गव्या जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. हुंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. हुंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटून आसा,
पोवी सांगा तुझो दिवून आसा कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा पोवी सांगा तुजो दिवून आसा गाडयो पेटून जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसळवंतारा आराधन तुका स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे भिन्ना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सुमिया जेजू तू घोडी बरो तू समचे जिन्ने से गुस्तारो सौम्या जेजू तूं गोडी बरो तुमचो आमचो जिणेचो एक तारो हात उबारून जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा कोर्ते सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवून धरा ये सोडवून धरा आराधन तुका जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी भक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका तो घेता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता पदकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 Yes, Lord. जेजू 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 जिमीन कंगल जाताना कंती दुकान बुडताना सुम्या कुलो मारताना कांयच म्हाका उरना जिन्यान कंगल जाताना कंती दुखीन बुडताना कोणती दुखीन बुडताना सुम्या कुलो मारताना सौम्या उलो भरताना कांयच म्हाका उरना कांयच म्हाका उरना Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Raise your voices to the Lord.
Jesus, 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 Jesus. दोळे आमी धांपया, तोच जेजू आमचे समोर आसा. जेजूक आमच्या काळजान मनांत आपोवया. ही सोमया जेजू काळजान म्हज्या, भरते मोगान तुज्या. वोत कृपेशी वरदयेन तुज्या, खालते चिनयेचेर म्हज्या. सोम्या जेजू काळजान म्हज्या, भरते मोगान तुज्या. वोत कृपेशी वरदयेन तुज्या, कलते चिनयेचेर म्हज्या. परत एक गावया. हे सोम्या जेजू काळजान म्हज्या, भरते मोगान तुज्या. वोत कृपेशी वरदयेन तुज्या, कलते चिनयेचेर म्हज्या. परत एक भक्तीन. ही सोम्या जेजू काळजान म्हज्या, भरते मोगान तुज्या. वोत कृपेशी वरदयेन तुज्या, कलते चिनयेचेर म्हज्या. कलते चिनयेचेर म्हज्या, कलते चिनयेचेर म्हज्या. खालत्यांचे मागणे कुपा पर्यंत तोपता. सर्वेस्परांत ते जाप दिता पर्यंत विशव घेवचे ना. खालत्यांचे मागणे कुपांक तोपता. देवातावन जाप दिसर ते विशव घेवचे ना. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोम्या मुखार आमी खालती जावया. आमी कितेंच न्हय, त्या स्त्रियेन जेजूच्या पांयांतळी रावून केंसान जेजूची पांयांची धूळ पुसली. केस म्हळ्यार तिचें सर्वस्व आसलें तिका. केस म्हळ्यार तिची सोबाय, केस म्हळ्यार तिचें किरीट आनी सगळें सोबाय, सगळें तिचे तकलेंत आसलें हरियेकी. ती सोम्याक समर्पण करता. आतां आमचें कितें जें कितें आतां सोम्याक आमी समर्पण करया. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. घडीभर आमी दोळे धांपून सोम्याक कडेन समर्पण करून मागया. जांचो आमी चड मोग करता ती आमकां चड दुखयतात. आमकां चड येदोळ पर्यंत कोणें दुखयलां सांगा. जांचो आमी मोग करना ती आमकां दुखयनात. आमी देवाक दुखयना. आमच्या भुरग्याचे आमी इतलो मोग करता आमकां चड दुखोवचें तांनीच. पळया,
इस्रायल परजेक देवान कितले मरुभुमींतान भायर हाडलें, मरुभुमींतान खावंक दिलें, कडपंतान उदक दिलें, तांबडो दर्यो उतर अशें केलें. तरी उज्याचो कंबो जाल्लो तो रातीक, दिसाक मोड जाल्लो तो देव बाबान आनी भयणीनो, त्या देवाक सांडून ती म्हणटात, मयजे कडेन म्हणटात, आमकां एक आनी एक देव जाय. हो देव आमकां नाका. देवाक कशें भोगलें ना. तीस परजा पळया. समूएल कडेन येता आनी म्हणटा, आमकां सगळ्यांक राय आसात, आमकां राय जाय, आमकांय राय जाय. देव कितें म्हणटा? समूएल देवा लागीं गेलो, देवा हाडा ती परजा पयल्यान तांकांच तांणी देव केलो आनी उपरांत आतां तांकां राय जाय खंय. देवान म्हळें ताका, सरसपरान समूएलाक म्हळें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक, तांणी तुजो तिरस्कार न्हय, बगार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. देवाक कितें भोगलें ना. मगचो न्हू, आज आमकां देव आनी राय कोण हे दाखलो हांव तुमकां दिता. एका घरा हांव मागण्याक गेलो. ती म्हणाली, फादर, आमचो पेटो आनी माजरी मागणें करतात, आमचो पेटो आनी माजरी मागणें करतात. वय त्या मागण्या वेळार तांचो पेटोय भितर बसता आनी मागणी माजरी तांचे सांगाता बसता. सगळ्या तेर्सा वेळार पेटो आनी माजर खेळटात. ही तेर्स म्हणटात तोंडान, पूण माजराक आनी पेट्याकच पळयतात. वय तांचो पेटो आनी माजर मागणें करतात, ही मात्र पेट्याक पळयतात, देवाक पळयना. आमच्या घरांनी धाकटी भुरगीं आल्यार आमी मागणी करतना ती नाचतात, खेळटात. आमचें मन खंय आसा? आमकां कोण देव जाले, कोण राय जालो? आमच्या भुरग्यांक राया राया पुता देवा म्हणना गे आमी. तर सांगा म्हाका, इस्रायल परजा मात्र न्ही, आमकांय जायते देव आसात, आमकांय जायते राय आसात. आमच्या देवाक कशें भोगचें ना. आमच्या देवाक कशें भोगचें ना. आज सडावत घरांनी अशें जाता. देखून आज आमी हांगासर आयले हांव भावन आनी भयणीनो, एक आमी निश्चय करजे, आमकां राय, आमकां देव, आमची सुनी माजरां न्ही, आमची भुरगीं न्ही, आमचो देव, आमचो देव. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. जायत्यांक थोडे पोटी तांची भद्रती आसा तो देव, तांचे बँक बॅलन्स कितें आसा तो देव, जावं पुरो तांचे वेहिकल तांचो देव. वेहिकलाक एक चूर लागल्या पुरो आपोवत आनी झगड्यांत करतात ती, तांचो देव तो. तांची आस्त तांचो देव, तांचें नांव, तांची सोबाय तांचो देव. पळया कितले जाणां भद्रती आसची आज हांगासर मागण्याक आयल्यान ना. कितले जाणां ग्रस्त येतात मागण्याक ना, तांकां तोच देव. देखून आमी मुनयांगी, आमकां आनी एक देव आसा, आमकां आनी एक राय आसा. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या क्रिस्मसाच्या आदवेंताच्या काळार तुमी सुमार जाणांनी गर्दनाचो गोटो केलो जाय. आदली पोरूंची इमाज्यो काडल्यो, थोड्याचे पांय मोडल्यात, थोड्याचो हात मोडला, थोड्याची गोमटी ना, थोड्याचे नाक ना. तुमी कितें केलें? बसोवन ती सोमां केलें आनी गर्दनाच्या गोट्यांत आमी दवरूंक आसा न्ही. ती नखेत्रां इल्लीं पिंजलीं, ती आमी पॅच केलीं, सोबीत केलीं आनी उमकळायलीं, परजळाशी केलीं. गर्दनाचो गोटो सोबीत केलो, नखेत्रां सोबीत केलीं, गवळ्यांक सोबीत केलें, शेळयांक सोबीत केलें. आमकां आमचें थंय पिंजरलें,
केदाळ आमी गडचूंचे, आमचे थंय मोडुल्लें केदाळ आमी सोमा करचें, गम्म घालचें, आमचे थंय तुटलो संबंद केदाळ आमी पॅच करचो. देखून देवान हो बरो काळ आमकां आदवेन काळ दिला. सोमया मुखार आमी बसल्या, सोमी तें काम करता. सोडया सोमी हाळे हें म्हजे थंय जिवितांत मोडलां. हाळे ही संगत, ही संबंध पिंजला. हाळे म्हज्या काळजा कसलो घाय जाला. सांगया आमी एक घडीभर मौन रागा. स्पीक टू जीजस. दोळे धांपा आनी सोम्या सांगा, सोमी हाळे ह्या वर्सा इतले घाई म्हाका जाल्यात म्हज्या काळजान, इतलो संबंद मोडला. इसाया प्रवादीचें पुस्तक चॅप्टर 44:22 म्हणटा, हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजीं पदकां दुरे भाशेन पयस केल्यान. हांवें तुजीं पदकां एका कुपा भाशेन आनी दुरे भाशेन. काल मस्त मोडां आसलीं न्ही, खंय गेलीं तीं? खंय गेलीं सांगा, खंय गेलीं? आज आसात गी कितलें आकाश नितळ पळया. हांवें तुजीं पदकां त्या मोडा बरी पयस केल्यान आनी दुरे बरी पयस केल्यान. सकाळीं दुरी पडली मस्त तोंडार, आतां पळया तोंड सुकलां. दुरी खंय गेली सांगा म्हाका. आनी तसोच जेजू आमकां म्हणटा, तुजीं पदकां ये म्हजे सरशी, ती मोडा बरी हांव फसलायता आनी दुरे बरी बिजुडता. ती कोणाकय मेळना. आत्तां पळयलें मोड किना भितर खंय गेल्या म्हणना देव म्हणटा. देखून आज सोम्या सरशी आमी आयल्या. म्हजेस्तकी सगळे अपराध पुसून काडटा तो हांवूच आनी मुखार हांव तुज्या पदकांचो उडास धरिचो ना. आयजाया चॅप्टर 45:23 पळया. आयजाया 43:25 कितलें बरें उतर हें. म्हजेस्तकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा हांव. तुमी इस्कॉलांत शिकतना टिचर बोर्डार पुसता न्ही सांजेर बरयल्लें पुरा. दुसरे दिसा तिचे कडेन विचारया आमी, टिचर तुवें काल कितें बरयलें, कितें बरयलें, कितें म्हणटली ती. म्हाका उडास ना, तिणें पुसलां. देवी तशेंच भावन आनी भयण जेन्ना आमी वळखता आमची पदकां, आमचें उणेपण वळखता, तो म्हणटा म्हजेस्तकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवूच आनी मुखार हांव तुज्या पदकांचो उडास धरिचो ना. त्या सोम्या मुखार आमी बसल्या. देखून ह्या आदवेंत काळार सोम्याक आमचें उणेपण, आमची पदकां, आमचें खोटेपण, आमचें कितें नालिसाय सगळें सांगया, सगळीं आमी सांगया. तुमची जबाब, जेजू म्हजी काकुळट कर म्हणा. जेजू म्हजी काकुळट कर. हेरांची नीत करून तांचें नांव पाड केल्ल्याक म्हजी सूख लिपोवंक हेरांच्यो सुखी हांवें परगट दाखयल्ल्याक, बक्षी नासतना राग दवरन जियेल्ल्याक, तुजें बक्षाने मागोवंक हांवें तोडव केल्ल्याक, वायट सवयांक हांव बली जाल्ल्याक, विपरीत माध्यमाचो वापर हांवें केल्ल्याक, दुबाव आनी हंकार दाखयल्ल्याक, आळसायकर मागणें करिनासतना रावलेल्याक, खोडी काडून आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांची मोनां दुखयल्ल्याक, कठीण आनी पोजडी उतरां हांवें उलयल्ल्याक, दिसपडते मागणी आनी देवाच्या उतराचो निर्लक्ष हांवें केल्ल्याक, वडिलांक मान दिनासतना आनी तांचें मार्गदर्शन घेनासतना रावल्ल्याक, म्हणजे जिवितांत तोडो म्हूण हांवें प्राजीत करिनातल्याक, दुबळ्या आनी कश्टतल्या थंय उदार जायनातल्याक, घरच्या सांद्यान थंय कठीणायेन सैल्ल्याक, जाग्याच्या आस्तीच्या निबान दुबाव
आनी झगडें केल्ल्याक आमच्या काशा बाबावां कडेन उलय नासतना रावल्ल्याक संवसारी वस्तूंचो विपरीत मोग केल्ल्याक जेजू म्हजी काकुळट कर, जेजू म्हजी काकुळट कर. थोड्यो घडयो सांचे लागीं आमकां मानस्तापाचो उडास काडया. ह्या आद्वेंताच्या काळार देवाचें उतर आसा. एक आंकारसली गर्भेस्तली आनी एका पुताक प्रसूत जातली, तिका इम्मॅन्युएल म्हूण आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार तो तांच्या पथकांतलो तांकां सोडोवचो, सोडवंदार. देखून ह्या घडये आमी जेजूच्या नांवाची स्तुती करया. जेजूचें नांव आसा आमकां सुटका दिता तें. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा येसू नामा. हें गीत आमी गावया. त्या पुस्तकांत ना, हांव गायता, उपरांत तुमी रिपीट करा. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा येसू नामा. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा येसू नामा. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा येसू नामा. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा, जय जय नामा येसू नामा. ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ, ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ, ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಸುಂದರ ನಾಮ येसू नामा, जय जय नाಮ येसू नामा. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नाಮ, जय जय नामा येसू नामा. ಭೂಪರನಾಯಕ ಯೇಸುನ ನಾಮ, ಬಡವರ ಪಾಲಕ ಯೇಸುನ ನಾಮ. ಭೂಪರನಾಯಕ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಬಡವರ ಪಾಲಕ ಯೇಸು ನಾಮ. ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ, ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ. ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ, ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಯೇಸುನ ನಾಮ, ಕಳೆದಿಯ ಎನ್ನ ಹುಡುಕುವ ನಾಮ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಯೇಸುನ ನಾಮ, ಯೇಸುನ ನಾಮ, ಕಳೆದಿಯ ಎನ್ನ. ಕಳೆದಿಯ ಎನ್ನ ಹುಡುಕುವ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ, ಜಯ ಜಯ, ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ. ಸುಂದರ ನಾಮ, ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ, ಜಯ ಜಯ ನಾಮ, ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ. ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ನಿನ್ನಯ ನಾಮ, ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ನಿನ್ನಯ ನಾಮ, ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ನಿತ್ಯ
ಸತ್ಯ ಜೀವವು ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಜೇನಿನ ರುಚಿಯಂತೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಜಯವನು ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಜೇನಿನ ರುಚಿಯಂತೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಜಯವನು ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गान जिसु अर्गान जिसु गुलाब जिसु गुलाब जिसु स्तुति जिसु स्तुति जिसु महिमा जिसु महिमा जिसु जिजू आमकां बक्षिता जिजूचें नांव जेन्ना आमच्या तोंडार आमी काडटा एक व्हडले मागणेंस आमी म्हणटा जिजू म्हळ्यार तो ताच्या परजेक पातकांतावन सोडयतलो व्हडले व्हडले मागणे थोड्यांनी म्हणूना बार्तिमेवान म्हळें जिजू देवाच्या पुता म्हजी काकुळट कर एकच सेंटेन्स पळया एकच सेंटेन्स तो कोडकार म्हणालो सोम्या जेजू तुका मौन आसल्यार म्हाका आमकां गूण करून तुज्यान जाता इन फेथ एक नांव पुरो एक नांव देखून देवाचें उतर आमी आयकुया उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्या इसुळे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता महिमा तुका येसुया अशें ते बेतसायदाक येवन पावले थंय थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजू चरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जय म्हणून ते परते लागले जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो थंय ताच्या दोळ्यांक तिंपी लावन ताणें ताचेर हात दवरले आनी कांय पुनी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख कुसरलेले बरी म्हाका दिसतात तो जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकें दिसोंक लागलें तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो आनी जेजून ताका घरा पाटीदान म्हळें हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकी सांगिनाका देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मार्काच्या वांजेलांत जेजून दोगां कुरड्यांक गूण केलें एक चॅप्टर 8 वर्स 22 बेतसायदाच्या कुरड्याक चॅप्टर 10 वर्स 44 बार्तिमेवाक मार्क एक कॉन्ट्रास्ट आमकां दाखयता तद्विरुद्ध पोवन आमकां दाखयता ह्या आजापाक आनी त्या आजापाक एक विरोध पोवन दाखयता वा विभास दाखयता हांगासर अशें ते बेतसायदाक येवन पावले थंय थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजू चरशी हाडलो ताचें नांव कितें ताचें नांव बरें ना मार्क ताचें नांव कितें बरें ना मार्काक गोत्ता आसा ताचें नांव कितें म्हूण पर्पजफुली तो नांव बरें येना ताका एक कारण आसा तें मागीर लास्टाक हांव सांगता एक ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या शेतान मस्त बेळ्ळें जालें त्या ग्रेस्त मनशाक नांव ना गी एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू चरशी आयलो आनी सोमी हांवें सर्गींच्या राजान तरी गजेर हांवें कितें करी दे म्हणालो ताका नांव ना गी
एक भिकारी लाजार आशिल्लो, भिकारी लाजाराक समेत नांव आसा, ग्रेस्त मनशाक नांव ना. थोड्यांचें नांव जाय जाय म्हणून बरोवना. पवित्र पुस्तकांत ती जेजूक तुवालो दिली, ती वेरोनिका तिचें नांव बरयलां. जेजूचो कुरीस वोवंक कुमो केलो तो सिरेनाचो सिमाव न्ही, ताचें नांव बरयलां. थोड्यांचें नांव हांगा बरयलां, थोड्यांचें नांव हांगा बरोवना. हांगा कोणाचें बरोवना तांचें थंय बरोवना. हांगा कोणाचें बरयलां तांचें थंय बरयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून हांगा थोड्यांचें नांव हांगा बरयलां थंय ओनोदीर आनी पुरा. म्हाका गोत्तू ना तांचें थंय बरयलां की ना म्हणून. भावन आनी भयणीनो, ताचें नांव बरोवना. दुसरें, हेरांनी ताका हाडलो पळया. थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजूसरची हाडलो, कोणे थोड्या जाणांनी हाडलो ताका जावं येवंक जावना. बार्तिमेव रोडाच्या सायडीन बसून बोब घालतलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी. त्या कोणी हाडलो गी जेजूसरशी? कोणे म्हणे हाडलो गी? हाका इतल्या जाणांनी उखलून हाडलो. आनी ताका आपड जाय म्हणून ताका परत लागले. जेजू तुका आपड, त्या कुरड्याक तूं आपड म्हणून परत लागले. आज कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांक आज एकली बहीण येवन म्हणाली, म्हज्या भुरग्याक उलोवंक भोंग जाता फादर, मागा. तिच्या काळजांत ती घेवन आयली हांगा. आज तुमी सगळीं तुमच्या भावा भयणीक तुमच्या काळजांत घेवन आयल्यात. हांवूय मस्त जाणांक म्हज्या काळजांत घेवन हांगा आयलां. ह्या लोकांनी जेजूसरची ताका हाडलें. बार्तिमेवा कोणे म्हणे आपूण हाडलें गी, ताच्या बदला कितें म्हळें, ताच्या आनी मागलें जेजू ताका आपड म्हणून. बार्तिमेवा कितें म्हणाले लोक, तोंड दांप बोब घाल नाका म्हणाले ते. सी द कॉन्ट्रास्ट. तूं माग नाका, तुजें मागणें केलें आमकां आयकोंक जायना. आमच्या घरांनी थोडीं आसात, आमी हालेलुया एक चूर मागणें केल्यार तांकां जायना, तें जायना. तोंड दाम म्हणटात. पळया. आनी थर्ड, ताका आपडी जाय. कित्याक म्हणटा ताका दोळे दिसनात न्ही. बार्तिमेवाक जेजून आपडलें गी, आपडूं ना. जेजून ताका आपडोंकूच ना. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, वस. ह्या मनशाक कितें आपडी जाय? सोम्याक आपड म्हणून कित्याक म्हणटात ते? ह्या मनशा थंय एक चुरी भावार्थ ना. हेरांनी ताका जेजूसरची हाडिचे. बार्तिमेव पळय तो कुरडो जाल्यार जेजू येवच्या मार्गार येवन बसला. जेजू येवच्या मार्गार येवन तो बसला. ताका गुण जायचे म्हणल्यार आशा आसा. हाका गुण जायचे म्हणी आशा येना. जेजूसरशी हाडटना म्हणी आळ्यात जे तुका जेजूसरशी हाडलां तो म्हणी बोब घाल. ताका दोळे दिसता, तूं दोळे दिसना वय, तोंड येता न्ही. ताणें जेजूचे पांय धरी येत न्ही, तोंडान म्हणी येत न्ही जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव ना. म्हाका दिसल्यार एकत, दिसनातल्यार एकत, मागल्यार एकत, मागनातल्यार एकत. निराश, होपलेस. त्या बार्तिमेवाक आशा आसा, हांव बरो जायचे, हांवें बरें जायचें, सोम्यान म्हाजे मागणें आयकचे, ताका आशा आसा. देखून व्हडा तळ्यान तो बोब घालता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया, ताका जेजून आपडलें. जेजून कितें केलें गोता गी? ताका जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांक तिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले. जेजून ताच्या दोळ्यांक तिंपी लावन ताचे हात दवरून ताका मागणी करून ताका बरो केलो. बार्तिमेवाक तिंपी लावना, ताका आपडोवंक समेत ना, कांय ना. हाका मार्गातावन हळ्ळे कापून व्हरून गेलो. पयस एकसुरत गूण केलो. तुका हांवें गूण केला म्हूण कळचेंत नाका. बार्तिमेवाक जेजू म्हणालो, जेजूच्या फाटल्यान 1000 लोक येतालो आनी जेजू म्हणालो ताका हांगा आपोवन हाडा. जेजू कशेंत आसलें न्ही थंय. ज्या लोकांनी ताका तोंड दांप म्हणलें
ज्या लोकांनी म्हळें तूं बंद कर, तूं बोब घाल नाका म्हळें, तांकां म्हणलो तुमी ताका हांगा आपोवन हाडा. तेच लोक गेले, अरे तुका तो आपयता म्हणाले. तो उठलो आनी गेलो. ताचो इतलो भावार्थ आसलो की भावान आनी भयणीनो, जेजू ह्या रस्त्यार एकच पटी येता. तो जेरुजलेमाक वता. आज हांव बोबाट घालिना तर हांव जीनभर कुरडो उरतलो. आज म्हाका तो गूण करिना तर हांव जीनभर कुरडो उरतलो म्हूण तो आदत बोब घालता. जेजू आपयतना धांवता आनी जेजून ताका आपडचें म्हूण नातरलें. तो तितलो भावार्थ आसलो. ह्या मनशाक पळया, हांव म्हाका दिश्ट दिल्यार वो खासाक प्रयोजन ना मनीस म्हूण तो जेजू पयल्यान कोता. देखून तरी ह्या मनशाचो भावार्थ आनी 4 जण ताका उखलून व्हरून गेल्ले. तांच्या भावार्थाक लेगून तांचो भावार्थ निराशे जाय नजो म्हणून तो कितें करता म्हळ्यार ताका धरता, हळ्ळे भायर आपूण व्हरता. जेजू ताका शिंपी लायता आनी गूण करता. मुगोच्यो न्हू. तो म्हणालो, जेजू विचारलें ताका, तुका कांय दिसता की? म्हाका रूख सल्ले बरी दिसता म्हणालो. अर्थ कितें? म्हाका सोमा दिसना, रूख सल्ले बरी दिसता. ताका सलचें म्हळ्यार कालें गोत्त आसा, रूख म्हळ्यार कितें म्हणून गोत्त आसा. बार्तिमेवान जल्माता म्हणून तो रूखय पळोवना, ताच्या माय बाबा पळोवना, मनशांक पळोवना. कितें आका ह्यो मनीस ताच्या पातका वरवीं कुरडो जाल्लो. तो जल्मताना कुरडो न्हय, ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಪದಿಂದ ಆತ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಡೆಯುವುದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಬಾರ್ತಿಮೇವ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ. ಇವನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದುರಾಚಾರದಿಂದ ಇವನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ. ನೋಡಿ, देखून भावना न्ही भयणीनो, ह्या मनशाक ते पातका वरवीं ताजी पातका शिंपी लावन जेजून गूण केले म्हळ्यार ताजे पातका वरवीं ते दोळ्यांक ते कितें मांडल्लें पळया, ते जेजू ताच्या शिंपे वरवीं काडटा. थोड्यांक जेजूची शिंपी पावता, थोड्यांक जेजूची सावळी पावता, थोड्यांक एक उतरत पावता, थोड्यांक वस्तुराचें पोंत पावता. आमकां म्हाका आनी तुका तो सगळोच आमच्या काळजा भितर येता पळया. गॉड लव्स अस इनफ टू लिव विथ इन अस. तो शिंपी दिना, ताची सावळी पडली आमकां नाका. ताचे सगळे कूड आनी रगत आमच्या काळजा भितर येता. सो हाऊ मच मोर ही विल हील अस. तो आमकां किट्ट चड गूण करचो ना. कितले मरते बागनेंगी तो शिंपी लावन आमकां गूण करिना. तो आमचे भितर रावून धाकटेर कितें आसा पळय, आमच्या भायर रावून स्टेटस्कोप दवरता हांगा आनी चॅक करता खंय दूख आसा, कितें आसा भायर रावून करता. पूण जेजू आमच्या भितर रावून आमकां गूण करता. ही नोस एवरीथींग. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. ताका त्या मनशाक ताणें म्हळेंत, परत्यान दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकें दिसूंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसूंक लागल्यो. जेजून ताका घरा पाटीदान म्हळें, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकय सांगी नाका. कित्याक ताका पाटी कित्याक धाडलो? बार्तिमेवाक दोळ्यांक दिश्ट आयिल्ले मोगाळ भावन आनी भयण तो नाचलो, तो संतोच पावलो, देवाची स्तुती केली. आत्मो म्हजो सरस्वराची स्तुती करता म्हणून ताणें कितली स्तुती केली म्हणना. देवाच्या पांयांक, जेजूच्या पांयांक पडलो. जेजू पटलून धरलें जाय जय, ताणें वेंगलें जाय जय. ह्या मनशान पयलें म्हणलो म्हाका रूख सोमा दिसना. मागीर रूख सोमा दिसूंक जातना कांय ना. नॉट ए वर्ड ऑफ ग्रॅटिट्यूड फ्रॉम हिज माउथ. हे व्हडलें आजाप जालां. म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली, पूण म्हाका दिश्ट आतां फाटी मेळ्ळ्या. हे कांय नासलो गी, तो संतोष पावलो गी, जेजूक ताणें अर्गां दिली गी, कांय ना. रावला. निराशे मनीस तो. म्हाका दिसल्यार एकत, दिसनातल्यार एकत. देखून ह्या मनशान कांयच जेजू अपेक्षा ना. बार्तिमेवाक दिश्ट मेळ्ळीच. भावन आनी भयणीनो, तो जेजूच्या फाटल्यान गेलो, हाका घरा धाडलो. वस्तू फाटी वच.
तो गुण केल्यार एकत गुण करनाटल्यार एकत एक थोडी एक मनशां आसतात ती जिवंत आहात की मेल्यान घेवन आमकां कळना एक फावटी एक हांव पयसल्या गांवांत हांव 15 घंटे बसार बसून येतालो ह्या सायडीन बसला तो 15 घंटे म्हज्या सायडीन बसला हांगा देंवता म्हणसरी एक म्हाका पळयना उलयना कांय ना एक मोड्या बरी बसला म्हाका राती बेन दिसलें हो मनशां जिवंत आहा गी मेला गी ना गी म्हण तशीं आसात थोडीं मनशां हो मनीस तसोच तो देखून तूं वच म्हळ्यार तो आदल्या जिविता फाटी गेलो तो काले पात्याक करनासलो खंयच्या पातकोवरी कुरडो जालो ताका तूं वच तूं वच नो ग्रॅटिट्यूड नथींग एंड नथींग ही वेंट बॅक टू हिज ओल्ड लायफ अगेन बार्तिमेव फाटीं गोवना ताका उखूल नान्यतना ताणें ताचे बेत ताचो दांडो ताचे वस्तू ताची भीक मागची वाटली ती सोडून आयिल्लो Did he go back to that old life of begging? परते भीक मागोंक गेलो म्हूण चिंतात तुमी तो जेजूचो फाटलाव करून गेलो भावान आनी भयणी जेजूचो फाटल्यान गेलो तो पळया तितून आज आमी हांगासर आसा कोणा बरी त्या बेतसायदाच्या कुरड्या बरी की बार्तिमेवा बरी Is there anything that you have not received from God? Some Pauli sarta इतलें घमंड इतलें ओडपण उलयता न्ही आमी तुमचे लागीं देवातान घेनात तरलें कितें म्हणी आसाय Is there anything that you have not received from God? ये म्हजें म्हणचे सांगचे सांगा ये म्हजें देवान दिलें न्ही हें म्हजें म्हूण सांगचें कोण एक वस्तू दाखया म्हाका देखून हर एक आमकां देवातावन मेळ्ळा आमची भलायकी आमचो संतोश समाधान आमची भुरगीं बाळां आमची घरांनी हर एक देवातावन मेळ्ळा देखून एक घडीभर आमी मावून रावया जसो बार्तिमेव जेजूक अर्गां दिता आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू इतल्या वर्साचे आवक आनी भलायकी आमकां दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया इतल्या जेजू वर्सां तुवें दिसपडचो ग्रास दिवन आमकां कितेंच उणें नासतना आमकां सांबाळल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू मारेकार पिडेंतले इतल्या वर्सांत आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमी करच्या वावराचेर आमच्या कृशीचेर तुवें दराळ बेसावन घाल्ल्याक महिमा तुका सोमिया हर जेजू एक प्रकृती विकोपांतलें वादळांतलें झगड्यांतलें गडगड्यांतलें आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमकां बरो शिकाप संस्कार तुवें दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया आमच्या जेजू कुटुंबांनी भुरग्या बाळांचें देणें तुवें फावो केल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमकां तालेंतवंत भुरगीं तुवें कुटुंबांत दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमकां मार्गदर्शन दिवची बेसांव दिवची वडिलां आमकां तुवें दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमच्या कुटुंबांनी देवा पळोवनी तुवें दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमकां सेवा दिवचे बरे मुखेली याजाक तुवें दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमकां एक बरो शेजार बरो वाडो तुवें आमकां दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमच्या जिणयेंत बरी जिणये सांगातीन दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमी मागिल्ले उपकार तुवें येदोळ पर्यंत आमकां फावो केल्याय देखून महिमा तुज्या सोमिया जेजू आमच्या विपरीत कश्टां वेळार तुवें आमचो हात सांडूनाय देखून महिमा तुका सोमिया जेजू आमच्या फिरगज कुटुंबाक तुवें एक कोटी सांबाळल्या खातीर महिमा तुका सोमिया आमकां जेजू प्रेरीत करचे बरे सांत भक्त आमकां दिल्ल्याक महिमा तुका सोमिया जेजू आमचे खान पिवान तुवें हर एक दीस आशिर्वादीत केलाय देखून महिमा तुका सोमिया जेजू इतल्या वर्साच्या पैनांत अवघडाविने आमकां तुवें सुरक्षीत राखलाय देखून महिमा तुका सोमिया जेजू दिसपडतो ग्रास जोडूंक परगांवांनी आमकां
आमची कुटुंबाचे सांदेत तुवें दिलाय देखून महिमा तुका सुम्या जिसू आमचे विशीं बरी उलोवची मनशां तुवें आमकां दिलाय देखून महिमा तुका सुम्या जिसू आमकां पिड्या शिडा आयिल्ल्या वेळार बरे धाकटेर आनी धाकटेरा सरशी व्हरूंक मनशां तुवें आमकां फावो केल्याय देखून महिमा तुका सुम्या जिसू हर एक सुरपणांत तुवें आमकां सांडून आय देखून महिमा तुका सुम्या जिसू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सुम्या वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जिसू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या हालेलुया 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 गव्यां गीत हांव अर्गां दितलो सोम्याक म्हणलें गीत आसा अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया वैमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया वैमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या उसायतां देव आमचे मागणे आयकता उसायतां देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा बोऱ्या देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा बोऱ्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार परचेक ताचे केदी सांडिना विस्तार परचेक ताचे केदीन सांडिना देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा बुड्या देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा बुड्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या देवाचो मोग खुपा पर्यंत तपता पर्वत हालतीत दोंगर धरणी समाज जातीत पण म्हजो शाश्वत मोग मात्र केदीन सरना तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा बुड्या देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा बुड्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया
मैमेकाचे आम्ही गीतां गावया ताळयो पेटून अर्गां दिवया आम्ही सम्यक स्त्रिया मैमेकाचे आम्ही गीतां गावया अर्गां दिवया आम्ही सम्यक स्त्रिया मैमेकाचे आम्ही गीतां गावया अर्गां दिवया आम्ही सम्यक स्त्रिया मैमेकाचे आम्ही गीतां गावया अर्गां दिवया आम्ही सम्यक स्त्रिया मैमेकाचे आम्ही गीतां गावया हालेलुया 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 Send your power, send your delivering power among us, Lord. Send your healing power. Send your spirit, Lord. Spirit of wisdom, the spirit of love, the spirit of forgiveness, the spirit of unity. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां जीसु अर्गां जीसु बगडाप जीसु बगडाप जीसु स्तुती जीसु स्तुती जीसु महिमा जीसु महिमा जीसु बशा बशा मग छनो देव आमचो मोग करता आमची भुरगीं आमचो मोग करतात न्ही ल्हान आसतना मस्त मोग करतात इल्ले व्हड व्हड जाल्लेंत तांचो मोग केवल दिवच्याक आनी घेवच्याक सिमीत जाता तुमची भुरगीं खंय पयस हॉस्टेलांत आहात म्हण तेंच्या वा बोर्डिंगान शिकतात म्हणया ती तुमकां कित्याक फोन करतात मम्मी डॅडी म्हाका आतां हॉस्टेलाची फीज बांदूंक आसा इतले पयशे जाय तांकां म्हाका हे मोबायल जाय तांचो मोग दिवच्याक आनी घेवच्याक मात्र सिमीत जाता पोरण्या चल्ल्यान पळया देवान कसो मोग केलो देव हांगा रावलो भायर रावलो आनी म्हणालो रूख जावं दी न्हंय जावं दी आकाश जावं दी नखेत्रां जावं दी हर एक जावं दी म्हणालो देव तांचे भितर नातरलो God was not one among them. मनशाक ताणें मातयेचेर आसलें आनी स्वास मात्र सोडलो देव भायरच आसलो गॉड वॉज आउटसायडर नवे सोदल्यांत देव कितें करता कोत्ता की हांवें भायर रावल्यार जायना हांव कितें करता मनशाच्या भितर येता म्हणलो मरये मायेच्या भितर आयलो तो आनी ताच्या काळजांत रावलो आनी भितर रावन ताणें आजापा करून सुरू केली भितर रावन नवीत आकाश नवीत सृश्टी नवेंत नखेत्र तेदोळ मुसरी गर्दनाचो गोटो केदोळ मुसरी नातुरलो पळय तेदोळ मुसरी सर्ग हांगा नातुरलो आतां तुमी पुरा गर्दना गोटो करतात आनी मुखार रावतात गर्दनाच्या गोट्या मुखार रावतात परवां आनी सोबाय जेजू बाळोक थंय न्हिदला सर्गी आसा जाल्लो देव खंय आसा सकल आसा सर्गी आसा जाल्ले आंज बडवे महिमा देवाकूं सर्गी थंय म्हणटाले ते आज खंय म्हणटात सकल आमचे मदें म्हणटात ते आमचे मदें म्हणटात आकाशार आकाश जाले नखेत्र पट्ट येवन खंय रावता सकल रावता सो यू नीड नॉट लूक अप टू हेवन यू कॅन लूक डावन हेवन इज या सर्गांगा एकलो म्हणलो म्हाका संतोश जाय आसलो गांव भोंवलो म्हाका समाधान जाय आसलें गांव भोंवलो म्हाका मोग जाय आसलो सगळो गांव भोंवलो थकोन फाटी आयलो मोग ना संतोष ना समाधान ना आशिर्वाद कांय म्हाका मेळ्ळो ना मागीर निमाणें म्हज्या घरांत एका कुडांत म्हजी माय आसली त्या कुडा भितर गेलो थंय सगळें आहलें म्हणालो
थंय सगळें मेळ्ळें म्हाका. भावन आनी भयणीनो, आतां पळया घरान कितलीं नखेत्रांत एक 10 मणी आसात न्ही. जेजू कितलो कितली लांब ती क्रिसमस ट्री आसा, कितलो लांब जेजू आसा. हर एक आमचें पकळपण समी हांगा आसा, समी आमचे भितर आसा, हांगा आसा. ಗುಡಿಗೋ ಪುರಾಲೆದೆನ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ, ಗುಡಿಗೋ ಪುರಾಲೆದೆನ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ, ಹೃದಯ ಗುಡಿಯ ಗುಡಿಸುವೆನ, ಹೃದಯ ಗುಡಿಯ ಗುಡಿಸುವೆನ, ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ. ಹರಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸರೆ ದೈವ ಹರಿತೆಯ, ಹರಸಿದಾಗ ಸಿಗುವೆ ನೀನು ಬೇಡಿದವರ ಕರುಣಿಪ, ತಟ್ಟಿದಾಗ ತೆರೆವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲ. केदळा मनी तुज्या काळजा भितर असल्या जेजू लागीं उलयल्लें आसा तुवें, सांग म्हाका. आमी म्हणटाव न्ही, दुलोब जेजू मोगाळ उधार, कितलो मोवाळ इश्टामचो, आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां मोगान सांबाळता. हॅव यू एनी टायम एक्सपिरियन्स दॅट जीजस इज इश्ट कितें करता, ताच्या खांद्यार हात घालता. इश्ट कितें करता, ताच्या घरी एक सांगता ताचे कडेन, अरे आज म्हाका असले कश्ट आयले, म्हाका ही आर्थीक अडचणी आसा, अरे म्हाका असली प्रॉब्लेम आसा. जेजू त्या इश्टांची खबर सांगता. एकलो इश्ट मोद्यानेर ताच्या इश्टा कडेन येता. कित्या तो मोद्यानेर गेल्यार म्हाका बागीर उक्ते करता म्हणली खात्री ताका आसा. तो म्हाका भायर घालचो ना, तो म्हाका दार उक्ते करतलो म्हणली खात्री ताका आसा. देखून इट टेक्स करेज टू गो इन द मिड नायट टू हिज फ्रेंड्स हाऊस. तो गेलो, ताणें दार उक्तें केलें, पूण ताचे लागीं जेवण दिवंक कितें नासलें. तो मोद्यानेर ताच्या बी इश्टा कडेन धांवता. ते एक इश्ट आसले, ते ताच्या इश्टा कडेन धांवता. तो इश्ट हाका बरोच आसा, म्हजो इश्ट न्हिदला जाल्यार उठतलो, ताचे लागीं आसा दिवंक तो दितलो. जेजू आमचो इश्ट न्ही. केदळा तुवें सांगलां इश्टा बरी. तुज्या इश्टा कडेन सक्कड सांगना हिंगी. सगळें सांगून जाल्यार मागीर कादंबरीची स्टोरी सांगतात ती. ताणें पळयल्या, पूण आनी म्हणचे परतेक आदले उडास पुरा काडना न्ही. सांग तिजोडे आज म्हाका मागणें करूंक जायना, म्हाका कठीण तकली पडटा, म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. उलय न्ही जेजू लागीं, सांग. जोब पळया त्या गोबराच्या फोंडान बसलो, गोबराच्या फोंडान बसलो आनी म्हणलो, देवा सगळें कान वेलें न्ही तुवें. आमच्या गांवांत ते काजू कांट्यान पडटात थोडे पटी पिकोवन, ते आमी काडूंक वचना, कित्याक म्हळ्यार कांटे तोपतात आमच्या हाताक, ते सोडटा वचून तिशीन. जोब म्हणलो, देवा कांट्या भितरलें कान वेलें न्ही तुवें. जोब 10:10 म्हणलो तो, दुदा बरी म्हाका वतली आनी दया बरी तुवें घट केलें न्ही देवा. बरें आसतना सगळें दुदा बरी वतलें, आतां म्हजे हात पांय घट केले न्ही, दया बरी घट केले न्ही तुवें. ಜೋಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ರಕ್ಷಕ ನೀನೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. देवा तुवें म्हाका गाय केली, तुवें न्ही गाय केले, तुज्या आज्ञाविने म्हाका गाय जाल्यात गी, तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण कर.
I know by your wounds I am healed. Heal me now. Heal me. Speak to God like this. Not anything from the books. Come on, speak to Jesus. शाद्राक मेशेद अबेदनागो हांकां उज्यांत घाले उज्याच्या मोदें तांणी स्तुती केली. खंयचे बूक वापरले, खंयचे नोवेन वापरले, खंयच्या आल्तारी मुखार तांणी त्या उज्यांत मागणें केलें. They spoke to God as if they are speaking to their friend. दानियेलाक त्या सिंहाच्या दोलींत घालें, गुडांत घालें. सिंह तोंड उक्तें कर रावलें केदाळा खावचें म्हणून. त्या टायमार खंयची मागणें नोवेन केलें ताणें सांग म्हाका. काळजांतान उलयलो भावन आनी भयण, काळजांतान ताणें उलयलो तो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अरे गा जेजू, तुमी केदाळा इश्टा बरी जेजू लागीं उलोवंक शकतात सांगा म्हाका. When are you learning to pray to Jesus like a friend? देखून पोर एकलो कंथार म्हणटा, ये जेजू आमच्या सोम्या चडय आमकां फातक्यांक धन्य. विचारलें हांवें ताचे कडेन, सोडय गी सोडय गी. तें चडय म्हणून दिसता फादर म्हणलो. करेक्ट. हे आमच्या सोम्या चडय आमकां फातक्यांक. चडय आनी कितें चडय? फातक्यांक चडय. एक्चुअली ते सोडय आसा. We do not know what we are praying. हे जेजू हांव काकळूत मागता, दितलोय म्हूण पातयेता. मागीर 2 लायनात पळय म्हणा, सर म्हजी पात हांव कांटाळटा. हाचे तितली फोटी व्हडली फोटी दुसरी एक्की ना. ताची तितली फोट खंय म्हणी एक व्हडली आसा गी. कुमसारीन 1000 फटी म्हणून फटी मारल्या, देवाकच फटी मारल्या. सर म्हजी पात खावंक कांटाळटा. आयच्यान ती 2 लायन हांव म्हणना. कम ऑन टुडे, कम जेजू आमचे सांगात आतां उलय. उलय. स्पीक टू जीसस. ते कस सांग. हागर अब्रामान व्हरून तिका मरुभुमीन सोडलें. भावन आनी भयण मरुभुमीन सोडलें. थंयसर तुजो भुरगो उदक आसलें तें सामड्या चिलान उदक खाली जालें. उदक खाली जाल्यार भुरगो रडटा. देवा हागार बोब घालता. आतां म्हळें पळय तुमी, पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबारता, उंचा येता, म्हाका येता आदार. तिणें मागलें. आकाशाक पळयलें थंय त्या मरुभुमींत रेवेर दिंबी घाली जायचे. तिणें पाप तिच्या भुरग्याक गिलकुटा कडेन दवरलें आनी म्हळें, देवा तुवें भुरग्याचें देणें म्हाका दिलें. आतां म्हज्या दोळ्या मुखार भुरग्याक जिवीशी मारताय गी. आरे गोईंग टू किल माय सन. खंयचें मागणें म्हळें? खंयचें नव्यान वापरलें? नो, शी स्पोक फ्रॉम हर हार्ट. ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವೆನ ಪರ್ವತದತ್ತ, ಕೇಳುವೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಎತ್ತನಿಂದ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರಿಂದ. ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಎಡವದಂತೆ ನೋಡುವನಾತ, ತೂಕಡಿಸಲಾರನು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು. ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು, ತೂಕಡಿಸಲಾರನು, निद्रिಸಲಾರನು. तुजो तुका राखता तो देव, तो निधना जमेना. इतले दीस तुमी न्हिदल्यात न्ही गे? दिसाची 6 घंटे म्हणी मिनिमम न्हिदल्यात. काय आतां हांगासर 60 वर्सांची हांगा बसलीं, तांणी 30 वर्सां न्हिदूनच काडलीं. एक्सिडेंट जाल्यार न्हिदेंत आसतना एक्सिडेंट जावना न्ही. हार्ट अटॅक जाला जाल्यार तुमकां न्हिदेंत आसतना हार्ट अटॅक जालें. ब्रेन स्ट्रोक जाल्यार न्हिदेंत जालें. न्हिदेंत कांय जीव जाळेवन तुमकां साबले. न्हिदेंत गडगडो मारले. न्हिदेंत सगळें घर तुमच्या आंगार पडलें कोसलून.
जर तर तूं न्हिदेंत आसतना देवान इतली वर्सां तुका राखलां तर तूं जागो आसतना देव तुका कितले राखना. थाळयो दिया देवाक आमी अर्गां दिया. प्रेज यू जीसस. थँक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी. In sleep also he has protected you. In sleep he has protected you. For that, friend, come close to him. अर्गां जेजू तुका. कीर्तन 91 एक उतर हांव वाचता तुमकां. ऐका. कीर्तन 91. कीर्तन 90 वर्स 12. आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जनवाय. सकाळीं तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी तुजी गितां गायतली. हांव जितले दीस तुवें आमकां कश्ट दगदू सोसूंक दिले, जितलीं वर्सां विघ्नां अनवार आमचेर धाडलीं, तितले दीस तितलीं वर्सां आमकां सूख संतोश भोगूंक दी देवा. खंयचे दीस मेजले? वो त्या दीस एक झगडण जाल्लें. वो त्या दीस 2 दीस हांव आस्पत्रेंत आसलो. वो त्या दीस तांणी म्हजेर केस घाल्ली. वो त्या एक दीस एक्सिडेंट जाल्लें. एक 5 वर्सां पयलीं म्हाका 4 दीस ताप आयिल्लो. यू कावंट इजंट इट? लेख दवरतात न्ही आमी. देव खंयचे लेख दवरता सांगता तुमकां. आमगे धाकटो बाबू आहा, ताका 2 दांत आयल्यात मुखल्यान. म्हजो भाऊ म्हणलो, धाकटो बाबूक 2 दांत आयल्यात. तसो पूत तो मेस्ता. बाबूक 2 आयले, 3 आयले, 4 आयले, 32 मुसरी मेजीत तो. देव म्हणटा, तुमी तुमच्या भुरग्यांचे दांत मेजतात न्ही, तुमचो हांव इतलो मोग करता गी, तुमच्या माताचे हर एक केस हांवें छपाळे कोट्टू देवರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. सो मच ही लव्स अस, सो मच ही लव्स अस माय फ्रेंड्स. आमी दांत मात्र मेजूंक जाता, आमकां केंस मेजूंक जायना. तो म्हणटा तुजे दांत सोड, तुजे केंस हांवें मेजल्यात. आय लव यू अँड आय ऑनर यू. देव आमचो मोग करता. जायत्यांक समजना तें देव आमचो मोग करता म्हळ्यार. देव म्हजो कसो मोग करता. जगनाचे पयलें वचप बरें तरेन तुमी आयकोंक जाय. इजाया चॅप्टर 54 पळया. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, दोंगर हालोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सोडचो ना, सोडचो ना. ಬೆಟ್ಟವೇ ಅಗಲಿ ಹೋದರು, ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಚದರಿ ಹೋದರು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಎಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ म्हणटा, एक घडी भर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. ಬಿಟ್ಟಿರೇನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡುವೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಿಂದ ಮುಖ ಮರೆಸದೆ, ಕರುಣಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಕದಲಿಯಾವು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಛಲ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನಿನ್ನ ನಗಲದು. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವೇ ನನ್ನೀ ಒಪ್ಪಂದ, ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನೊಪ್ಪಂದ. ಬಿಟ್ಟಿರೇನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡುವೆ. ಐಸಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 54. तुमकां, तुमच्या भुरग्यांत हांव, तुमच्या पतीत हांव मोग जाय की मान जाय? सांगा घट्ट म्हणा, म्हणा, डोंट वरी. मोग जाय, मोग जाय न्ही. सगळ्यांक तुमकां मोग जाय. एक PUC शिकचें भुरगें आसलें, ताका मोग जाय आसलो. तो एक अन्य धर्माच्या चेड्या लागीं मोग करतालें तें. ताच्या फाटल्यान धांवलें. कुटुंबाचो मान गेलो.
ताचो मान गेलो, आवय बापायचो मान गेलो, पिरगजीचो मान गेलो. देव म्हणटा ताच्या भुरग्यांक, भावनांनी भयणीनो, Isaiah 43 verse 3 and 4. तूं म्हज्या नदरेंत मोलादीक, तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता. यू आर प्रेशियस इन माय सायट, आय ऑनर यू अँड आय लव यू. यू आर प्रेशियस इन माय सायट, आय ऑनर यू अँड आय लव यू. देखून ही गीत आसा. देव म्हणटा तूं म्हज्या नदरेंत मोलादीक, तुका मान पयलें दिता आनी हांव मोग करता. नो, आमकां मनशाक मोग पयलें नाका, मान जाय. इफ समवन ऑनर्स यू, he loves you too. If someone loves you, need not honor you. God is here. God is here who is honoring you. How he is honoring you? How is he honoring you? ती रक्तस्रावाची स्त्रीयेक सगळो मान गेल्लो तिचो पाप. इतली वर्सां, 18 वर्सां ही गरजेक वचोंक ना, काजाराक वचोंक ना, बऱ्या कामाक वचोंक ना. तिका ती पिडा आसा म्हूण कारण. आनी वळू वचून जेजूच्या वस्त्राक आपडटा. जेजून कळ्ळें हिणें आपडलें, ही गूण जाल्या म्हणून. एकलीच स्त्री, सगळे दादले येतात. म्हाका कोणें आपडलें म्हणून जेजून कित्याक विचारलें. जेजू गोत्ता ही गूण जाल्या, हिका गोत्ता जेजून म्हाका गूण केला. दोगां मात्र कळीत आसलें. जेजून पब्लिकली विचारलें, म्हाका कोणें आपडलें. Why Jesus asked this question? ती म्हणाली, सौम्या हांवें. हांगे बाय, ही टूक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. तुवें म्हाका आपण गूण जाली न्ही, कोणा कळटा. तुका प्रत्येक लोक काजाराक येवचें नाका म्हणटले, मिसाक येवचें नाका म्हणटले, बऱ्या कामाक येवचें नाका म्हणून. कित्याक म्हणल्यार तुका ही पिडा आसा म्हणून, रक्तस्रावाची पिडा आसा म्हणून सगळ्या गांवार गोत्ता. तुका हांवें आज गूण केला. कम ऑन, यू आर हिल्ड, यू आर हिल्ड. I love you and I honor you. See, this is the honor I am giving you. In the mainstream I am saying you, on the main road I am saying you, before all people, that you are healed. Come on, go to the church, go to all the functions. You are healed, totally healed. This is the way Jesus honored people. अशें जेजून आमचो मान केलो, आमकां मोग केलो. देखून देव आमचे सांगात आसा. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. तुमचे उजवात धरा, वयर धरा, म्हणा, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. सांगात म्हणया, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. कीर्तन 34 वर्स 18. दैर सांडेल्यांक सर्वीस पर लागीं आसा, कंतीन बुड्डेल्यांक तो निवारता. आज देव तुका मान करता. तुमची हरी एक कंत सोम्याक सोडया. ಕಂತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಾತನು ನೀನು. ದೇವಾಸ पोरण्या सोल्ल्यांत देवान मैजेडे विचारलें, मैजेन देवा लागीं विचारलें, देवा तुजें नांव कितें? आय एम हू आय एम. हांव आसलो, आतां आसा आनी फुडें आसतलो. नवे सोल्ल्यान जेजूचें नांव इम्मॅन्युएल. इम्मॅन्युएल देव आमचे समें आसा. आनी तोच जेजू म्हणटा संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो. द सेम नेम कंटिन्यूस इन द ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट आनी उगडापन ग्रंथांत इरुवातनु, इद्दातनु, बरुवातनु. जो आसलो आतां आसा आनी फुडें येवचो आसा. दीस इज द नेम ऑफ जीसस. दीस इज द नेम ऑफ गॉड. आमचे मदें आसा. सो लेट सिंग दिस हिम. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. Sanko 79. 79, page number 79 in your books.
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ. ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ. ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. हाडियो स्तुती करूया समयाची. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. 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 ಕಡಲನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ
ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆಯ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. कीर्तन 94 वर्स 14. सर्वीस पर आपले परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सणचो ना. हात वयर करा. सर्वीस पर आपल्या परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सणचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, एका मनशाक व्हडलें घर आसलें, क्रिस्त आसलो. एक दीस पळयता जेजू ताच्या दारार रावला आनी टोके मारता. ताणें जेजूक दार उकडलें. सोबीत जेजू भितर आयलो आनी ताणें ताच्या घरांतलें 2 माळयेच्या घरांतलें सोबीत सोबीत रूम ताका जेजूक दिलें. जेजू हें तुका रूम धर. इल्ल्या वेळान दार दाखयतात कोणगी पळयतना सैतान येयला. सैतानान ताका अशें मार घाले की कशें म्हण सैतानाच्या हातान सुटून भितर येवन, जेजू तूं म्हज्या घरा आसल्यार सैतान कसो आयलो? जेजू म्हणालो, वय तुवें म्हाका एक रूम दिलाय न्ही, ह्या रुमांत हांव आसा. तुवें म्हाका हें रूम दिला, हांव रुमा सीमीत आसा, भायर म्हाका गोत्तू ना. हें सगळें ग्रावंड फ्लोर तुकाच जेजू म्हणालो. तो वयर गेलो फर्स्ट फ्लोराक. परतेक सैतान फर्स्ट फ्लोराक आयलो. अशें ताका मार घाले की, जेजू तूं म्हज्या घरा आसा, सैतानान कशें म्हाका मार घालचें? जेजू म्हणालो, तुवें म्हाका ग्रावंड फ्लोर दिलाय, फर्स्ट फ्लोर म्हाका दिवनाय न्ही. जेजू सगळें घर तुजें तुका खंय जाल्यार थंय राव म्हण. माय फ्रेंड्स, सगळें घर, सगळें मन, सगळें काळीज काय आमी जेजूक दिलां. धाकटो एग्जाम्पल, आमची मागणी, आमची आमोरी समेत आमी फिक्स केल्या. हो टायम जेजूक नाका, हो टायम आमकां. ह्या सुवातेर जेजून येवचें नाका, ह्या सुवातेर आयल्या पुरो. सक्कडसून जेजू आयतारा मात्र म्हज्या काळजांत 10 to 11 मिसार येता, मागीर ना तो सोयरो. Jesus is not a permanent member in your soul. He is only a guest, right? आमचे मागणे जेजू कितें आयकना म्हणल्यार एकच एक उतर तुमकां सांगता. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजें उतर तुमचे थंय रावात जाल्यार तुमी कितेंय मागल्यार हां तें हांव तुमकां. इज इट द प्रॉमिस ऑफ जीसस? इजंट इट द प्रॉमिस ऑफ जीसस? तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजें उतर तुमचे थंय रावत जाल्यार तुमी कितें मागल्यार तें हांव तुमकां दितलो. कम ऑन टेल मी. कितले पोटी आमी जेजू सांगात रावता. तुमी म्हजे फांटे आनी हांव दाखवाल म्हणा न्ही. फांटो खंय आसता? फांटो फुटल्या जाग्यार आसना, फांटो मुळांत आसता. डीड यू गो टू द रूट्स ऑफ जीसस? Have you gone to the roots of Jesus? Come on. Let our relationship be till the roots. पाळा मुसोरी म्हजे संबंध आसा. फांटो थंय दिसता मात्र आमकां, पूण पाळ्या मुसोरीचो संबंध आसा. पाळांत आम ताका सत्व येता. देखून आमकां पाळा म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड. आज म्हजें उतर तुमचें थंय रावत जाल्यार तुमी कितेंय मागल्यार दितलो. घडीभर मावून रावा.
कितें मागूंक तुमी हांगा आयल्यात? सांगा जेजू. तुमचे कश्ट सांगा, तुमच्या भुरग्यां पासून मागा. कीर्तन 68 वर्स 19 म्हणटा, सदैव जावन सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता. सदैव जावन सर्वेस पोर, कित्याक दिसान दीस आमचो भार तो वयता. तो तुजे भार वयता. तुमची जबाब, जेजू तुका समर्पिता म्हणा. म्हजें सगळें कुटुंबा जिवीत म्हज्या कुटुंबांतल्या हर एक मालगड्यांक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हजो भुरग्यांचो वावर आनी तांचें शिकप, म्हाका ह्या घडये दोस्ता ती पिडा शिडा, तुका समर्पित हांव. म्हाका ह्या घडये दोस्ता ती खंत बेजाराय, जेजू तुका समर्पित हांव. म्हजे थंय आसची, म्हज्या कुटुंबांत आसची आर्थीक अडचणी, जेजू तुका समर्पित हांव. आमच्या कुटुंबांत आसची गूण जायना तसली पिडा, जेजू तुका समर्पित हांव. म्हज्या कुटुंबांत आसची हर एक सलवनी, आमचे तुका समर्पित हांव. जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसची वायट सवयो, जेजू तुका समर्पित हांव. म्हज्या हर एक कुटुंबाच्या दुस्मानांक, जेजू तुका हांव समर्पित हांव. म्हजें नांव पाड करतात त्या हर एक मनशांक, जेजू तुका हांव समर्पित हांव. म्हज्या बऱ्या तशा कोट्या शेजाऱ्यांक जेजू तुका समर्पित हांव. हांवें करचें हर एक मागणें, जेजू तुका समर्पित हांव. हांवें सेवचीं वखदां, जेजू तुका समर्पित हर एक दीस हांवें सोमकोवची वाट, जेजू तुका समर्पित हांव. हांवें रुता केल्ली कृशी, म्हजो दिसपडतो ग्रास, जेजू तुका समर्पित हांव. हांवें मागोवंक आशिल्लीं मनशां, जेजू तुका समर्पित हांव. म्हजी गरज, जेजू तुका समर्पित हांव. हर एक ह्या घडये तुमी म्हणा, कितें तुमकां जेजूक समर्पण करूंक जाय, समर्पिया. एक भुरग्यान 5 उंडे आनी 2 मसल्यो जेजूक दिल्यो. त्यात 5 उंड्यात जेजून 5,000 जेवण दिलें. आज तूं कितें दिताय पळय, तांचो तो आजाप करता. थ्रू वॉट यू गीव, जीजस इज गोईंग टू वर्क वंडर्स. सरेंडर एवरीथिंग इन टू हिज हँड. नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम. When Jesus takes charge, little things become large. When Jesus takes charge, little things become large. Surrender everything to his charge. Let him take in charge. देखून आमी सगळीं दिंबी घालुया. तुमी खंयचो एक उद्देश घेवन हांगासर आयल्यात, ह्या पुंतळाक आयल्यात. म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीचो ना. कीर्तन वर्स 9 कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेस्परा तूं सांडून घालिनाय. तुका सोदतल्यांक सर्वेस्परा तूं सांडून घालिनाय. जेजू म्हणटा, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो, काश्याच्या दाराची फूड करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. खंयचीय समस्या ते जावं दी, पर्वत ते व्हडले समस्या जावं दी,
जेजू आमकां बसावणी दिवन म्हणटा ते पर्वत हांव समतल करतलो, सो जिविताक एक वाट तयार करतलो. ह्याच सोमीचेर पत्तेव्या गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तानमा करूया. पूर्विल्ल्या रूपाबोधला नव्यो रीती आकाया. Salbon echa eskutisa bavataci boldivya. Sesimbapa kesisputa ullasani stutisa. Spiritag sama sami navartao. Amen. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन कष्ट मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरले आहे. या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडून आराधन करच्या या म्हज्या भावा भयणीची जिणी कश्ट पिडा शिडा तांचो आकांत आनवारां सगळीं आमी तुका समर्पिता. तुज्या पवित्र मिस्तेरान तुवें बसायलेलीं ती सर्गींची दिरवीं आमकां उदारपणान दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. God loves us enough to live within us. This is the beauty of Christmas. देव आमचो मोग करता, आमच्या काळजांत जिवचे तितलो मोग करता. We love some people
आमी काळजान जागो दिता. टुडे देव आमचो मोग करता म्हणटा आसतना त्या देवाक म्हज्या काळजान जागो आसा. जर एका व्यक्तीचो हांव मोग करता ताचो घडये घडये म्हाका उडास येता, ताचे फोन आयले गी, ताचे मेसेज आयले गी आनी पळयता न्ही देवाचे. देखून आज क्रिसमस इज अ सीजन. गॉड इज व्हेरी क्लोज टू अस. देव आमकां मस्त लागीं आसा. क्रिसमस आयले म्हणटना आमची सैरीं देरीं पुरा घरा येतात. वी फील आमी घरा या म्हणून आमकां बघता, म्हाकाय बघता, तुमकां सगळ्यांक तुमची पयसल्या भुरग्यांक क्रिसमसाक घरा या म्हणून बघता. गॉड युनायट्स अस. देव आमकां वट्ट करता. दीस इज द ब्युटिफूल फिलींग. देखून आज भावन आनी भयणीनो क्रिसमस लागीं आयले म्हणटना आमी देवाक लागीं या म्हणून आमकां बघ जाय. देखून आयचे दिसा येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देव आमचो मोग करता. ह्या भगनांनी जायते पटी त्या मोगाक प्रती मोग आमी दिवना. समया लागचें बगसने मागी आनी सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदिदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो सगळ्या उत्सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. तुमची त्या समा मागणी बापाक भेटया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लॉरेस दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षींचे कष्ट मरण सोसून मायमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुज्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. भुरग्यांक जल्म दिवंक नातलेले वांज स्त्रिये संतोषान गायन कर. प्रसूतपणाची दूख भोगूंक नातलेले उल्हासाची गितां गा. कित्याक लग्न जाल्ले स्त्रियेच्या भुरग्यां प्रास, सोडलेले स्त्रियेची भुरगीं चड म्हणटा सर्वेस्पोर. तुज्या तंबाची सुवात रुंद कर, तुज्या निवासाचे पडदे विस्तार, फाटीं फुडें पळयनाका. तुज्यो दोरयो लांब कर आनी तुजे खुंटे घट कर. कित्याक तूं दाव्याक आनी उजव्याक विस्तरतली. तुजी संतत राष्ट्रां आपणा अधीन हाडटली आनी पाड पडलेल्या शहरांनी वस्ती करतली. भियेनाका, तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जायनाका, कित्याक तूं अदमान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतली आनी तुज्या विधवेपणाच्या अदमानाचो उगडास काडची नाय. कित्याक तुजो रसनार तुजो पती, दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचें नांव. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार. ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले
आनी खंतीन बुडलेले पतिणे भशेन सर्वेस्परान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पतिणेक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली, पूण व्हड मोगान हांव तुका परतून घेतां. क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामोळ तुजे मुखार लिपयलें, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सडवणदार. हें म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडलें तशें जावंक पावतलें. नोयेचें आवड नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हूण सुपूत घेवन हांवें बसयिल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुका दमकुचो ना म्हूण सोपूत घेवन हांव आतां बसयतां. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाची वडणूक. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवान अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जीवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आय आनी म्हजी काकूळट कर. म्हजे कुमकेके सर्वेस्परा, रडण्या रुदनान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिन वाजतलो सदां काळी. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली.
रस्तो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचे तारण देखतले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुवावन दडलेले दूत फाटी परतल्या उपरांत लोकां जम्या लागीं जुवां विशयांत उलोवन जेजून म्हळें, तुमी कितें पळोवंक म्हूण आरण्याक गेल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय ना तर कितें पळोवंक म्हूण गेल्यात? नाजूक वस्त्रां न्हेसलेलो मनीस गाय? पळया, नाजूक वस्त्रां न्हेसून सुखी जीवन सरतले रायांच्या रावळेरांनी आसात. पूण तुमी कितें पळोवंक म्हूण गेल्यात? एक प्रवादी गाय? वय हांव तुमकां सांगतां, प्रवाद्या प्रास व्हरतो ताका. हाचे विशयांतच तें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पळय, तुज्या फुडल्यान हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तुज्या येण्याक तो तुजी वाट तयाराय करतलो. हांव तुमकां सांगतां, मनशा सैमान जल्मल्ल्या मदें जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण देवाच्या राजान सक्ता प्रास ल्हान म्हूण लेखलेलो ताचे प्रास व्हरतो म्हूण येत. सगळ्या लोकांनी जुवांवची शिकावण ऐकली. तांणी आनी सुकागारांनी सयत देवाचे कुशेकाल जावन ताचे लागचें स्नान घेतलें. पूण फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जुवांव लागचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपणा विशयांतलीच देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आज सोमेस्तांक देवाचें उतर अर्थ जावचे बरी हांव थोडें कन्नडांत सांगतां. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಂಚಗಾಯಗಳಿದ್ದವು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 50 ವರ್ಷ 1918 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಗಾಯಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಪಂಚಗಾಯಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಆ ಗಾಯ ಆಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ನೋವಿತ್ತು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿವಸ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು. 50 ವರ್ಷ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಂತರು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು. ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಇವರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಮರಿಯಾ ಎಸ್ಪಾಜಾ ದಿ ಬಿಯಾಂಕಿನಿ. ಅವರಿಗೆ ಪುನೀತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈಗ ಮರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಣ. ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮರಿಯಾ, ನಂದು ಏನು ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಂದು ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಇದೆ. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂಥ ಗಂಡ ಇವಳ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವಳ ಮುಖ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋ ಮುಖ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮರುದಿವಸ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗಾಯಗಳು,
ಪಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಜನರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈಗ 11ವರೆಗೆ ನನಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರಿಯಳಿಗೆ ಒಂದೇ 11ವರೆಗೆ 3 ಕಡೆ ಕಾಣುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು. ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚುವೆನ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚುವೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲೆಂದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಖವ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖವ ನೀನು ನೋಡಲಷ್ಟು ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಣತೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಜನ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. Ask yourself a question. Has anyone come to Jesus? Has anyone came to Jesus through your light? Can you courageously say, because of me, this one man has come to Jesus? If you have not brought anyone to Jesus, that means you don't have His light in you. That means the light of Jesus is ಪಾಲ್ವಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಆರಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಂದಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಹುದು, ಒಳಗಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಜುನುಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ, ಆತನ ಕೊರಳು, ಆತನ ಬೆರಳು, ಆತನ ನೆರಳು 3 ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿತ್ತು. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿಸ್ ಶಾಡೋ was leading everyone to Jesus. Today, it is possible because of my words, people can go astray from Jesus. It is possible. I can be a counter witness. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ ಅಂತ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಹಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಾಕ್ಯ 38, ತುಮಿ ಕಿತೆ ಸೊತ್ತಾದು, ತುಮಿ ಕಿತೆ ಸೊತ್ತಾದು. ಕಿತೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ತೆ ವಸ್ತು ಸುದ್ಲೆ ಬರೀ ಸೊತ್ತಲೆ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜೀಸಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್, ನೀವು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂದನಿಗೆ, ತುಮಿ ಕೋಣಾಕ್ ಸೊತ್ತಾತ್, ತುಮಿ ಕೋಣಾಕ್ ಸೊತ್ತಾತ್. ಥರ್ಡ್, पुनर्जीवन झालो जेजू मगदलाच्या मरियेक ಎಂತ सवाल विचारता, बाये तू कित्या रडताय आणि कोणाक सोदताय? ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ? ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ? That is called a passionate search for Jesus. It is not a just search. मगदलाच्या मरियेचे रोडून सोदताली ती. क्रिसमसच्या वेळा या आद्वेंताच्या काळार म्हज्या भावान आनी बहिणीनो, with that passionate search I must search Jesus in my heart.
आतां ह्या नेकेत्रान सोदतेल्या मनशांक वाट दाखयली, सोदतेल्यांक मात्र, सोदिनाटल्यांक ना. हे तेग ज्योतिश सोदून आसले, हे तेग ज्योतिशांक नेकेत्र उदेताना जेजू जल्मताना कशें कळ्ळें? ते आसले इथिओपियाचे, शेबाचे. शेबातावन भांगार येतले म्हणून इजाया प्रवादी पुस्तकांत प्रवाद केल्लें आसा. शेबातावन भांगार हाडून येतले, खऱ्यांनी येतले. तर शेबांत असल्या लोकांक जेरुजलेमांत वा बेतलेहमांत जेजू जल्मला म्हूण कशें कळ्ळें? शेबाची राणी सलमांची जानवाय आयकूंक आयिल्ली मू. यू रिमेंबर दॅट वन? शेबांची राणी सलमांची जानवाय आयकूंक. सलमांची जानवाय म्हळ्यार कितें? द विजडम ऑफ सॉलोमन इज नथिंग बट द स्क्रिप्चर. ते 5 बूक आसले, उत्पत्ती, निर्गमन, गणन, नेंगी द्वितीयनियम. ते पुस्तक ती घेवन गेल्ली जाय आनी ताच्या लोकांक ती वगत रावली ना. सलमांची जानवाई, देवाच्या उतराची जानवाई तिच्या लोकांक तिणें दिली. आनी त्या पुस्तकांत संख्याकांडां म्हळ्यार गणन पुस्तक चॅप्टर 24 वर्स 17 म्हळ्यार हांव ताका पळयतां न्हय आतां, तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागीं. जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें, इस्रायलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. हें बरयलां. जाकोबातावन एक नेकेत्र उदेतलें, एक बेतकाटी म्हळ्यार एक राय जल्मतलो. त्या ज्योतिशांनी पळयलें आनी ते नेकेत्र केदाळा उदेता म्हूण तांणी राखून रावले आनी तांकां वाट दाखयली. देखून आज ह्या आद्वेंताच्या काळार भावन आनी भयणीनो, आमची आत्मीक जिवीत कशी आसूंक जाय म्हळ्यार नेकेत्राच्या आत्मीक आतां हांव सांगता तें कितें म्हणून. फर्स्ट, बऱ्यांक आनी खोट्यांक नेकेत्र जेजू सरशी व्हरूंक अत्रेकतालें. तें सीदा त्या गादना सांगात. पळया, आमची मालगड्यांनी सांगली एक गाद आसा, बुद्धवंतांक 3 कडे न्ही, बुद्धवंतांक 3 कडे. हे तेग जण ज्योतिशी कशें सांगाता मेळ्ळे. हाऊ दीस वायज पीपल केम टुगेदर, अदरवायज दे वोंट कम टुगेदर. In search of God, these 3 wise men came together and they found him. अति बुद्धवंतांक नेकेत्र जाय पडलें. बुद्धवंत नातलेत गवळ्यांक कांय नाका, ते आपापीन जेजू कडेन गेले, तांकां जेजूनच व्हेलें. सो ड्युरींग द टायम ऑफ क्रिसमस, very wise people and very ignorant people both found Jesus. क्रिसमसाच्या वेळार अति बुद्धवंत आनी बुद्धवंत नातल्यांकी जेजू मेळ्ळो. दिस इज द ब्युटी ऑफ क्रिसमस. क्रिसमस इज फॉर ऑल. देखून नेकेत्र पयलें त्या तेगांकी हेरोदीच्या घरा व्हरता. कित्याक वरी जाल्यार डायरेक्ट व्हरनूच आसलें. त्या नेकेत्राची आशा आसली, बऱ्यांकी वरी जे, खोट्यांकी वरी जाय. आमी नेकेत्राची तांव शिकचें पयलें लेसन, आमी बऱ्यांकी जेजू सरशी हाडिजे, खोट्यांकी जेजू सरशी हाडिजे. फर्स्ट. सेकंड, जेजू सरशी पावलेंत नेकेत्र उपरांत खंय गेलें? त्या नेकेत्राक कितें जालें? What happened to the star after showing the way to those 3 magi only up to the manger? उपरांत तें खंय गेलें? ते disappeared. ते दिसोन ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. The God that gave me light is sleeping here. Naked is here. So he gave me the light. ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಬೆಳಕು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬರ್ತೇವೋ ಬೇರೆ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಆ ಫಾದರ್, ಆ ಬ್ರದರ್, ಈ ಬ್ರದರ್, ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? हो ताणे मागल्यार मात्र जाता, हाणे मागल्यार मात्र जाता, हाचे मात्र मागणें बरें जाता. हू टोल्ड यू? देखून आज इतलें आमी चिंतचे, जर तर म्हाका जेजूचो उजवाड मेळ्ळा
जायत्यांनी म्हाका हाडलां वय त्या ब्रदरान हांगा हाडलें जावं पुरो त्या पाद्र्याबान म्हाका जेजूस हाडलें जाय पुरो तो म्हाका जेजू जाय न्हू तो ही कॅनॉट बी माय रिडीमर देखून नेकेत्र म्हणटा हाळे म्हजें मिसांव आसलें तुमकां जेजू वर्शी हाडचें आनी म्हजें मिसांव संपलें आनी तुमी उजवाड जाय आतां असो उजवाड घेया आनी तुमी उजवाड घेया देखून ते तेग जण दुसरीत वाट धरून गेले नेकेत्र आसलें तर नेकेत्राच्या उजवाडान पटी खंय येता गोत्तना आमकां नेकेत्राच्या उजवाडान दुसरीत वाट धरून ते गेले भावन आनी भयणीनो हर एक फावटी मिसाच्या बलिदानाक येताना देवाचो उजवाड आमकां मेळटा रायट फाटी येताना खंयच्या वाटेन येता हांव त्याच वाटेन तीच वाट तीच रागाची वाट ना बोगसण्याची द्वेषाची प्रतिभा खानगोवची ना every time you go out of this church you go as a tabernacle going out from here एक tabernacle तुम्ही भायर येतात कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगा आसा हें tabernacle न्हय भावन आनी भयणी हें tabernacle आसा वय ताच्या की वर्ते मापान जिवें tabernacle हांगाच्यान सोलोन भायर येता You are the light. I have appointed you as a light to the nations. Isaiah 49 verse 6, remember this one. हांवें तुका राष्ट्रांचो उजवाड कशो नेमला ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲೆಂದು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತ ಹಾಕುವಂಥ ಹುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಕು ನಾವು ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಬೇಕು ನಾವು ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ म्हज्या भावा भयणीनो आज आमी भेटोवचें हें उंड्या वायनाचें अर्पण तुमची त्यागाची काणीक आनी तुमच्या काळजांत आसा ती मागणी ते सावा देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नित्य भविष्य सर्वेस्वर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनेंत उंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्तसाक्षींच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो ह्या सुमनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां मनां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक पावू
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आणि सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वातही जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सालोरेस तुझ्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सोलून आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचेच कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण येन परजळटा देखून सर्गींच्या सेव दुतां सांगाती आमी प्रथमेर निरंतरी एकाच थळ्यान तुजें कीर्तन गायता. Serveis por tu Săganii संसार भरला तुझ्या ऐ बाबा ओ सखी तुकाचे ओ सखी तुकाचे सर्वेस पराचे बापा करोस तूं पवित्र आनी तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवा आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सोगुट परगटुया सुम्याची सूर तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या दिसू बापा जेजूच्या मरणासो पुन्हा जिवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काळज तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा जेराल्ड लोबो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे मये सांगाती
तिजो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सांग लोरेसा बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आता मी भावार्थान सांगता मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां आमच्या कुटुंबा संद्यांक तूं निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां जे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कौतुक कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कौतुक कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कूड आनी रगत आमकां ससनाची जिवीत. म्हज्या कळसां स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेन मागता ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या कळसां स्वागत करता तुज्या येण्या
परता दर्शन तुझे घे भवायला वाट तुझी पोळे उडावला दर्शन तुझे घे भवायला वाट तुझी पोळे उडावला राज तू कर्या वेडारा निवास मोजा करा निवास कर मोजा करा हे मोजा कारसा स्वागत करता तुझा येण्या राखून रावता हे वेगी ये मोर लाले माता ये तू सौम्या परता सोम्या गोळ्या मोच्या सोम्या अलगा तुका सर्गी काळान तुवे पोसाय म्हाका सोम्या अलगा तुका मोगान तुवे तुकाच भेटून दिलो म्हाकाच तुवे दिवच्या खुर्सार मेलो उण्या वयल्यान तुका समर्पिलो सोम्या गोळ्या मोच्या सोम्या अलगा तुका सर्गी काळान तुवे पोसाय म्हाका सोम्या अलगा तुका प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं बागेंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ्या भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्रांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुळसुडीत कर गरिबाची आनी अनिताची भोगतल्यांक हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आयच्या ह्या मिसाच्या नोवेनाचे आराधनाचे अपूर्बायन चलोवन वेल्ल्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानदेक बाप सिरिल लोबो दिव्या ज्योती केंद्र उडपी दिएसेज असो डिरेक्टर हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वर्त्या मिसावांत देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागता तशेंच आमच्या संगता 6 भेटवणी केल्यात फादरापाच्या उजव्याक आसात मानदेक बाप पिटर यासवेडी पद्राप गांवांत हांगासरच लक्षिल्या बेळवायचे हांगाच्या परपेल्या गुड्याचे आमच्या कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्ले प्रस्तुत यासवेडी पद्राप जावन माडागास्कर आफ्रिकाच्या एका मिसांव गांवांत वावर करतात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावांत बरें मागता तशें पाद्रापाच्या उजव्याक आसात फादर आगोस्टीन आमीर नॉर्थ इंडियाचे कापुचीन पाद्राप आज हांगासर ते आयल्यात तांचो हे उपकार बावडता देव बरें करूं म्हणटा
तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. अजापाचो सांत लोरेसाचे वार्षिक महापरब येवच्या म्हयन्याच्या जानेवारी 22 तारखे तावन 26 तारखे पर्यंत आसतली. महापरबेचो विशय तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. महापरबेची दिसांनी मिसां 13 तारखे तावन हांगासर नवेन आराम जाता. सांत लोरेसाच्या मानाक सकाळीं आनी सांजेर 9 आसतलें. सकाळीं 9 वरार आराधन, 9:30 वरार मीस, सांजेर 4:30 वरार आराधन, 5 वरार मिसां आसतलीं. जानेवारी 22 तारखे तावन 26 तारखे पर्यंत दिसाक 7 मिसां आसतलीं. पयले मीस सकाळीं 8 वरार, सांजेचे मीस 8 वरार आसतले. दयेकन सुदारसून वरूंक हांव विनंती करतां. बापा सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दिता आसतना ह्या पवित्र तळार मुर्दोम जावन, पिरजेन जावन, जेवणाचे प्रायोजक जावन, जेवणाक वंतिके दिवन विविध रितीन दान दिल्ल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल. वातीचो प्रकाशाचो परजळ तांच्या कुटुंबांत आसूं. दिसपडतो ग्रास भलायकी मेळोवंक, नाना तरेचे गरजांक ताणें दिल्लें तें दान देवाक मानवो आनी ह्या पवित्र तळार दिल्लें तें दान वर्त्या रितीन तांकां आशिर्वाद जावं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां वाचून सांगिल्ल्यांनी मुखार येवन प्रधान याजक बापा लागीं तावन वाती घेवन वयचे. पिरजेंत जेस्वीन दांती पेर्नाल, जेस्वीन दांती पेर्नाल. मुर्दोम आरुष जोशवा सालिस चर्च बी वडो, आरुष जोशवा सालिस चर्च बी. जेवणाचे प्रायोजक फ्रांसीस विल्सन कस्तलिनो चर्चिये, फ्रांसीस विल्सन कस्तलिनो चर्चिये. जेवणाचे वंतिके दिल्ल्यांची नांवां बेट्सी डिसोजा पेर्नाल दुबय, बेट्सी डिसोजा पेर्नाल दुबय. वलेरियन जेसिंता दांती कारकळ, वलेरियन जेसिंता दांती कारकळ. रॉबर्ट शालेट कुवेल्लो आनी कुटाम शिरवा, रॉबर्ट शालेट कुवेल्लो आनी कुटाम शिरवा. विल्सन शैला कस्तलिनो आनी कुटाम मूडुबेळे, विल्सन शैला कस्तलिनो आनी कुटाम मूडुबेळे. फिलोमेना डिसोजा पंजेट्टू, फिलोमेना डिसोजा पंजेट्टू. दीप्ति अंद्रादे मार्ता पंजेट्टू, दीप्ति अंद्रादे मार्ता पंजेट्टू. सबीना सिक्वेरा आनी कुटाम पेर्मुदे, सबीना सिक्वेरा आनी कुटाम पेर्मुदे. कोणाची नांवां सुण गेल्यार तांणी येवन मानाची वात घेवची. Salves tu mogaso, și pai portoci suso, patron dublea dacanso, jarotiam so. Salves tu mogaso, și pai portoci suso, patron dublea dacanso, jarotiam so. Salves mogar, salves tăia, bitu dimăsă tamca. सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे. तरण्या प्रायस बावरत्या खातीर कठीण कसून जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे. वर्त्या पातळीन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिव बावर तीर बलवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करूं मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे रास संवसारार विस्तारूं दी.
आमच्या कुडियेतण्याच्या सर्गर्सांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. विजा आयिल्ल्या पासत, बरें काम फावो केल्ल्या पासत, बरी सैरीक लाभल्या पासत, पांयांचे किळे गूण जाल्ल्या पासत, काजार बऱ्या तरेन जाल्ल्या पासत आनी विविध तरांनी जायते उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. सर्वेस्परान केल्ल्या उपकारां खातीर सांत लोरेसा मजतीन उपकार मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां जावन गीत गावया. दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या कळसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तू सोबाडू गोडा आनंदा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या सांत लोरेसा मरिफात आमची ते समा आमी भेटोवया. कुटुंबांक शांती समाधान मेळोवंक, भुरग्याचे देणे लाभोंक, बरें काम मेळोवंक, एका भुरग्याच्या स्किनांत आशिल्लो गुळो वेसोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, कश्टान वरांतले राखून व्हरूंक, IELTS एग्जामांत पास जावंक, रिजल्ट बरे येवंक, लंग्स आनी पोटाच्या दुखीची पिडा गूण जावंक, घोव बायलाचो संबंद बरो आसूंक, UKंत रूम मेळोवंक, कातरान प्रमोशन जावंक, पास जावंक, उजव्या दोळ्याची दिसपाटी मेळोवंक, काजार बऱ्या तरान जावंक, पांय दुखून जावंक, 4 व्हिलर काण घेवंक, फावो जावंक, डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक मागतात. दिसपडतो ग्रास लाभोंक, थ्रोट इन्फेक्शन गूण जावच्याक, गर्भाची पिडा गूण जावंक, लंग्साची इन्फेक्शन गूण जावंक, तकली पडापड गूण जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, पॉयंट बऱ्यान जावंक, HIV गूण जावंक, स्किल एनर्जी गूण जावंक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक, कामां पोंताक पावोंक, बोरवेल काडूंक परमिशन मेळोवंक, रीण फारीक जावंक, बावळो गूण जावंक, बिझनेस बऱ्यान जावंक, पिड्साची पिडा गूण जावंक, दोळ्यांत आशिल्ले गेड्डे गूण जावच्या पासत मागतात. विजा रिन्यू जावंक, आमाल पियेवणांतल्यान सोडूंक, गुडका आनी संपूर्ण तरान आमाल पियेवणांतल्यान सुटका लाभोवंक, घरांत विराराय पयस जावंक, चोरी जाल्ले भांगर पयशे पाटी मेळोवंक, केस जडचे रावोंक, जागो विकून वचोंक, कोर्टांत आशिल्ली केस गूण जावंक, वाटे खातीर गेल्ली केस इत्यार्थ जावंक आनी जीक मेळोवंक, आज जावन आसची फाल्यां जावन आसची केसींत विन जावंक, गांठीची दूख रावोंक, रागान गेल्लो घोव बेगीस घरा येवच्या पासत मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन मागया. जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावंक, भुरग्यांचे पोखरी उणें जावंक, दिल्ले रीण पाटी मेळोवंक, मायग्रेन उणें जावंक, पेंगटाची दूख गूण जावंक, शुगर BP नॉर्मल जावंक, अनबावडताच्या चल्याची इश्टागास सोडूंक, ब्रेन ट्युमर गूण जावंक मागतात. नव्या काजारी जोड्यां मदें झगडे रावोंक, भुरग्यांनी हट पयस वचोंक, हार्टांत आशिल्लें हार्ट बरें फंक्शन जावंक, हार्मोन्स कंट्रोल येवंक, बरी न्हीद पडोवंक, कॅन्सर पिडांना पयस जावंक, ब्लॅकमेलांत सुटका लाभोवंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, एकल्याच्या पोटांत आशिल्ले सिस्ट गूण जावंक, कृशे खातीर काडचें बऱ्यांतलें बरें बोरवेलाक उदक मेळोवंक, भुरग्यांनी मोबायल गरजेक मात्र वापरूंक, फ्लॅटाचें काम बंद पडिल्लें सुरवात जावंक, इंटरव्यूंत पास जावंक, काम कडेन आशिल्ले आडखळी पयस जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, ल्हान भुरगो गरसोन गेला तो पाटी येवंच्या पासत मागतात. विशेश त्या सावन पासत एका दादल्याच्या पांयाचे आनी हाताचे बोळ पाटी मेळोवंक, एका स्त्रियेक आमाल पियेवणांतल्यान सुटका मेळोवंक, एका स्त्रियेचे पोटाचे सर समस्ये परिहार जावंक प्रत्येक ते सावन पासत मागतात. आमा सोमेस्तांच्या इराद्या पासत हांगा हजर आशिल्ल्या आमा सोमेस्तांच्या गरजां पासत आमी मागया. सांत लोरेसाच्या ह्या पवित्र तळ्यार भेट दिवच्या सगळ्या भक्तिकां पासत आमी मागया. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿ
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಗುಣವಾಗಲು, ವಿವಿಧ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅನಿಗವ್ಯ ಗೀತ. मुझे मागने सोम्या देवा उधर काळी स्तोंदे माका आयच्या दिसा. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तीचें बगी मरान मरून सरकार तुझे सन्नता ससनाक देवा खबर सुचे बाग आमकां सुमेस्तां फावो कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां दाडून पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मागलो उपकार मेळोवचे पासत नमान बरी कृपेन भरलेले समिदेवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जगुश्ची जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. नमान बरी कृपेन भरलेले समिदेवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्ची जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या नमान बरी कृपेन भरलेले समिदेवचे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जगुश्ची जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवंत लॉरेन्स मार्तीरा आमा बसत विनंती कर. प्रार्थुया. येसर पदवीधर देवा, भगवंत लॉरेन्सान आपल्या ओळवेळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पलवशें कर म्हणून लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं, ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं जेजू आमची सोडवण करूं, आमची पातकां भोगसूं. ह्या पवित्र तेल मागल्या मरिफात आमच्या कुडीक भलायकी मेळोवंक, मोतीक समाधान मेळोवंक, आत्म्याचे गाय गूण जावं, पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया आनी सर पिडेक सांत लॉरेन्स मागोवन दी आनी जेजूच्या दैवीक सक्तेन गूण करचे सक्तेन आम्हा समेस्तची पिडा गूण जावं दी म्हणून ह्या वेळार आतां आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला स्वर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें, आनी म्हजी भोव तुजे सृश्टी पावोवन दी. सोमी तुमचें सोबें आसूं, तुमच्याय सवे आसूं. सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, तुजी गण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वचून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान तूं सांबाळताय. हांगासर जमलेल्या विश्वासी साकरांचेर तशेंच तांच्या कुटुंबांचेर एक पिडेस्तांचेर जीं आतां ह्या घडये ज्या पिडेस्त उडास काडून मागतात तांचेर दयाळ दिश्ट घाल. पातकां शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा संटलें आमकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर्व दुगू तांचे तान पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचें सोवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर देव आनी सदांकाळ तुमचेर राबो. आमेन.
Sanko 95. मुसलमान आणि मोदेना सगळे तू तुझी भेटीचे मोदा सस्तावरची मुसलमान आणि मोदेना सगळे तू स्वागत पवित्रया तुका आमच्या काळसा नितळ करतो स्वागत पवित्रया तुका आमच्या Pabugong sestra tuci bikince uga sestawaci musunda ani budena sabitu sala tuci bikince Jesus, Musonda आणि मोदेना सगळे तुझं स्वागत पवित्रया तुका आमचे मोठे तुझे सत्य राव तू आमची सवय God, patron saloresa naman tertawa mi tuka auturat namja serbaca serai वाटेन ख्रिस्तायाच्या Oh God, patron saloresa naman tertawa mi tuka सर्वच्या सलई वाटेन ख्रिस्तायाच्या Jesus, blessed lui संदेश Cristaso, जोडलोय गुरु माटिरासो, आम्हां सस्तीक जिविताचो. Eloi moksomnia Jesuso, blessed lui संदेश Cristaso, जोडलोय गुरु माटिरासो, आम्हां सस्तीक जिविताचो. O Lord, patron
वंतलो रेसा आम बसो विनंती कर भगवान कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.